कांय दिसां फाटीं पर्वरे संजय स्कुलाचे जुने बिल्डिंगेत एक दुर्घटना जाली। हे बिल्डिंगेच्या ग्राउंड फ्लोराचेर संजय स्कुलाचे वोकेशनल स्ट्रीम चलता। हे स्ट्रीमीत शिकपी दिव्यांग भुरगो आपले आवय घेवन बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या मजल्यार आधार कार्ड करपाक गेल्लो। दुसऱ्या मजल्यार गेल्ले कडेन वयल्यान तो पडलो आनी जखमी जालो। ताचेर फाटले कांय दीस बांबोळे जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले। मरण आयिल्ल्या ह्या दिव्यांग भुरग्याक पयलींच कमरेक दुखापत आशिल्ले। ताका वाटावपाचे सर्तीचे यत्न चालू आशिल्ले, मात यशस्वी जाले नात। हे विशीं गोमंतक टीव्हीन गोंय राज्य दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर हांकां विचारले जाल्यार ताणें सांगले ते अशें। दिव्यांग भुरग्याक मरण, दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणटात। जे बिल्डिंगेत ही घडणूक घडली ताचे ग्राउंड फ्लोराचेर संजय स्कुलाचे वोकेशनल स्ट्रीम चलता। हे स्ट्रीमीत शिकपी हो दिव्यांग भुरगो आपले आवय वांगडा बिल्डिंगेच्या दुसरे मजल्यार आधार कार्ड करपाक गेल्लो। थंय गेल्ले कडेन तो सकयल पडलो आनी जखमी जालो। हे बिल्डिंगेत ही घडणूक घडली ताचे ग्राउंड फ्लोराचेरूय संजय स्कूल चलता। बिल्डिंगेच्या वयल्या मजल्याचो संजय स्कुला कडेन संबंद ना। जे दिव्यांग भुरग्याक ह्या घडणुकेत दुर्दैवी मरण आयला ताच्या फॅमिलीक सरकारान 50 लाखाची आर्थीक मजत दिवची म्हण आपाच्या प्रतिमा कुतिनोची मागणी। सीएमान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, बीजेपी सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय। सिद्धांत कुंकळकार जो एक्स एमएलए आसा पणजेचो, तो संजय स्कुलाचो जो चेअरमॅन आसा तेणेय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, कित्याक ताजे साडीतलो भुरगो तो आनी गव्हर्मेंट नेग्लिजंट जाला म्हणून त्याच्या घराक खंय तरी तांकां फॅमिलीक 50 लाखाचे कंपेन्सेशन दिवपाक जाय म्हणून ही हांव मागणी करता। हांगा लायफ जे लॉस्ट जाल्ले आसा, पीपल हू हॅव लॉस्ट लायफ, आमचे गोंयकार ती सिडनी बाब आमचो, लुइजाबाई आमचे चिंचिनीचे, यांची जी लायफ गेल्या इट इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आनी सो दे हॅव टू बी गिवन कंपेन्सेशन म्हणून हांव मागता। आनी लास्ट सांगता की आमचे कितले तरी स्कुलां आसा, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, जे सिनियर सिटीजन वतात, जे भुरगीं वतात, जे लोक वतात, ते मातशें तुमी कितें आसा ते इन्स्पेक्शन करून सारकें करात। डोंट वेट फॉर मोर पीपल टू डाय। फाटले कांय दिसां पयलींच एक दिव्यांग भुरगो, संजय स्कुलाचो दिव्यांग भुरगो आधार कार्ड करपा खातीर आपल्या आवय वांगडा आधार कार्ड करपाक वयता आनी थंयसून जे रेलिंगांक तो तेकोन रावता थंयसून तो रेलिंग घेवन सेकेंड फ्लोरा वयल्यान सकयल पडटा अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली। आनी आमी खऱ्यांनीच वचून थंयसर त्या बिल्डिंगेचो नियाळो घेतलेलो। जी रेलिंग्स आसा ती सगळी कलमेल्लेली आनी तो भुरगो सेकेंड फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो। ताचे उपरांत तेचो जो फाटीक तेका मार लागिल्लो, मागीर तेजे तकलेकूय मार लागलेलो, मागीर तेका शिफ्ट जीएमसीन केल्लो आनी जीएमसीन थंयसर ताचेर उपचार चलताले आनी तो फाटले कांय दीस जाले तो आयसीयूंत आशिल्लो आनी ताचे फॅमिली किंवा ताचे रिलेटिव्स आसले तांकां सुद्दां ताका पळोवपाक मेळनाशिल्लें अशें तेंच्या घरच्यांनी म्हायती दिलेली आसा। ताचे उपरांत ड्रॅक जे आसा म्हणजे गोवा डिसेबिलिटीज रायट्स असोसिएशन तांच्यांनी सुद्दां गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्ली की ताका 50 लाख रुपया दिवचे। आयज एक अशी बातमी मेळटा की तो जो दिव्यांग भुरगो आशिल्लो तो आयज खंय तरी देवाच्या घरा गेला आनी तांच्या घरांतल्या लोकांनी तेच्या आवयन अशें मत व्यक्त केला की इतके दीस आपल्या भुरग्याक आपलो भुरगो एक आपल्या जिवना वांगडा खेळटालो, इन द सेन्स की तांकां पळोवपाक सुद्दां मेळनासलें। ताका पयलींच एक स्पायनल प्रॉब्लम आशिल्लो आनी तो सेकेंड फ्लोरा वयल्यान पडले उपरांत ताका आनीक त्रास जावपाक लागले आनी इतके त्रास इतले दीस तो भोगतालो आनी खंय तरी आयज देवान आपल्या कडेन आपयलो अशें तेच्या घरांतल्यांनी मत व्यक्त केलां। जाल्यार खंय तरी गव्हर्मेंटान ह्या स्कुलाची जी आसा तेजी अवतिकाय जाला ताचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय बेगिनात बेगीन आनी थंयसर भुरगे दिव्यांग जे भुरगे शिकतात तांचेरूय लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।